सतरकराच्या आत्महत्ये खातीर पूजा आड म्हाड्डोळा FIR आप म्हणटा स्कॅमाक जॉब विकपी सरकार जबाबदार गोविंद म्हणटा घेतलेत आनी दितल्यांचेरूय एक्शन जाय। बेकायदेशीर घरांक आतां लायट उदकाचे कनेक्शन ना, उक्त्यार कोयर उडोवपी लोकांक फायन वाडटा, दुर्लक्ष करपी पंचायत पालिकांकूय धरतले जबाबदार। म्हापशा कुचिले सरकारी जमनीर आशिल्ल्या 140 मायज फामिलींक घरा बेगोबेग खाली करूंक नोटीस, घरा बेकायदेशीर बुलडोजर एक्शन आदी मोडली 4। बिरसा मुंडाच्या जयंतीक 15 नोव्हेंबराक उठा मागता भौशीक सुटी, संघटनेक 20 वर्सां, 10 नोव्हेंबराक फार्मागुडयेर मेळावो, मंत्री म्हणटा अनुसान आदिवासी भौमान पुरस्कार। रेल्वे ट्रॅका कुशीकच्या घरांक नोटीस दिवच्या आदींच वेळसाव डबल ट्रॅकिंगाचे काम सुरू म्हूण बोवाळ, थळावे म्हणटा आदी डिमार्केशन करात, एक्टिविस्टांचोय तेको। भौशीक हिताच्या नांवान सरकार आपल्याक जाय ती खाजगी जमीन पुराय ताब्यात घेवंक शकना, संविधानाचे कलम 39 अनिर्बंध अधिकार ना, सुप्रीम कोर्टाचो निवाडो। पणजे स्मार्ट सिटीक फुटलो सरकारी झरो, अधिकारी सुसेगाद, सांतिने 6 महिने जाले लायन फुटून व्हांवता, कागाळ करू नये, पायपलायन तशी। फोंड्या JMFC कोर्टान दीपश्री सावंत गावसाक दिली 2 दिसांची पुलीस कस्टडी, माशेलांतल्या एकल्या कडच्यान सरकारी जॉबा खातीर पैसे उखलले म्हूण आरोप। मेणकुऱ्या दिवचलच्या पंचायत तलाठ्याक कार्यालयात घुसून मारबडय दुबावित संजय नायक आणि अशोक नायका आड दिवचल पुलिशेत कागाळ। सरकारी जॉब दिता म्हूण पैसे उखलपाचे आनीक एक प्रकरण, शिवा मोरे आणि सरिता केरकरा आड ओल्ड गोवा पुलिशेत कागाळ, दोगांचोय अटकपूर्व जामीन अर्ज। गोयचे हद्दीत बेकायदेशीर नुस्तें मारपी मालपेच्या बोटींचेर कारवाय जाता, नुस्तेमारी मंत्री उलयलो, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान उक्तायल्लो फिक्सिंगेचो दुबाव। गोमंतक भंडारी समाज समिती स्थापन, समितीची नेमणूक कायद्याप्रमाणेच अध्यक्ष देवानंद नाईक मिडिया मुखार, अध्यक्षाचो सोयरो रिटर्निंग ऑफिसर विधी गटाचो दावो। संसदेचे शियाळी अधिवेशन 25 नोव्हेंबरासावन सुरू, 20 डिसेंबर मेरेन चलतले सत्र, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजूची माहिती। आयकर कायद्याची फेररचणूक, 6,500 जाळवणदारांच्यो आयकर खात्याक सुचोवण्यो। खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी हिंदू मंदिराचेर केल्ल्या हल्ल्या उपरांत हिंदू आक्रमक, कॅनडात मोठ्या संख्येन भायर सरून निदर्शनां, प्रधानमंत्री मोदींनीय केलो हल्ल्याचो निषेध। जम्मू काश्मीरात बांदीपूर वाठारात एन्काउंटर, सुरक्षा दळांनी एका आतंकवाद्याक मारलो, दुसऱ्या खातीर सर्च ऑपरेशन चल्ला। महाराष्ट्राच्या पुलीस दळाचो मुखेली म्हूण संजय वर्माची नेमणूक, वेंचणूक आयोगाच्या आदेशा उपरांत DGP रश्मी शुक्लाचे सुवातेर बदली, वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बदली। इस्रायलान दमास्कस शाराचेर केल्ल्या हवाई हल्ल्याचो सिरियान केलो निषेध, हल्ल्यात सुमार 30 नागरिकांक मरण। भारतीयांक थायलंडात व्हिजा फ्री एंट्री, 60 दिसां मेरेन व्हिजा नासतना थायलंडात भोंग मेकळीक। शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते, निफ्टी 100 पॉइंट पॉझिटिव्ह जाल्यार सेन्सेक्स 350 पॉइंट पॉझिटिव्ह।